पणजे सातिनेस मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडेन आशिल्ले कब्रिस्तानाचेर मस्जिद आनी कब्रिस्तान असो बोर्ड लावन थंय नेमान नमाज करपा आड पणजी महानगरपालिकेन हरकत घेतल्या आनी हो बोर्ड काडून थंय कब्रिस्तान असोच बोर्ड लावचो आनी आदले भशेन मरणाकूच नमाज करचो असो थाराव घेतला। तशेंच पणजे चर्च स्क्वेअर मार्केट आनी हेर जाग्यांचेर भोंवपी भिकारी फक्त भिकारीच नासून ते एक रॅकेट चलयतात, देखून तांचेर बेगोबेग कारवाय जावची आनी तांकां हांगासरल्यान वचपाक सांगचें असोय थाराव महानगरपालिकेच्या बसकेंत जाला। आयज मिटींग आसली, तुमी खंयचे खंयचे इश्यूज रेज केले? इशू मेन म्हणल्यार एक कब्रस्तान इशू कितें आसलें थंय आमी प्रेयर्स फक्त जेन्ना बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स करपाक थंय आमी आमच्या लास्ट कावन्सिलाक एलाव केल्ले। सडनली आमी हायकोर्टाक सुद्दां त्या टायमार कमिशनरान एफिडेवीट दिल्ली आसा की थंय फक्त प्रेयर्स ह्याच म्हणजे बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स म्हणून मशीद ना, स्टेटस ना तेका। आतां सडनली थंय बोर्ड एक लायला व्हडलो मशीद म्हणून, मशीद आनी कब्रस्तान म्हणून, तो ऑथरायज कोणें केला काय म्हणून बोर्ड कमिशनर म्हणून आमी कोणें करूं ना। एक मुस्लीम कमिटीन दुसऱ्या कमिटीनूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडला, कंप्लेन केल्या की कोणाक तुमी हें केलें ते कोणाक सांगनासतना अनऑथरायज थंय प्रेयर चालू आसा। आज आमी परत आसा तेच पयलींचें डिसिजन घेतलेलें तेच दवरचें, फॉलो करचें, तो बोर्ड इमिजिएटली काडचो आनी कमिटीक आफोवन विचारचें कमिटीन बाबा तांकां परमिशन कोणें दिलां अशें डिसिजन आज घेतलेलें आसा। बेगर्स इशू हो बेगर्स आसा, तुमी पळयला प्रत्येक सिग्नलाक बॉम्बे जावं व्हडल्या व्हडल्या मेट्रोपॉल सिटीन कशे सिग्नलाक बेगर्स येता तशें आतां पणजेन सुरू जाला। चर्च घरा कडेन तुमी कशे भीक मागून ते बोमाडे विकतात ते एक्चुअली तांचो मेन धंदो ड्रग्स। अशे लोक हे भिकारी न्ही, हे एक ऑर्गनायज एक गँग हे गँग हांगा भीक मागपाक तांकां हें करता। तुमी तांकां कितें खावपाक दिया ते खावपाक घेना, ते पयशेच सोदता। म्हणजे तुमी हेजे वयल्यान पयशे प्लस तेंचो सायड बिजनेस हो इमिजिएटली बंद करचो म्हणून हें केला। मेयरान ऑलरेडी